नमस्कार, हांव जवाहर. सुरवेगायच्यो हेडलायन्स. 50 वर्सां जाली आमी दोंगरार रावतात, पण कोण सरकार ता काय करता आमकां खबरच ना. आमी रानातच जगले, पण आमच्या भुरग्यांक तरी फुडार दियात. पेडणे म्हालांतल्या मालपे विरनोडा दोंगरार रावपी भटके जमातीच्या सरकाराक गाराणे. पळयात आमची स्पेशल स्टोरी. पाडचनात बसी सोडपाचो वेळ पावलो जाल्यार सोदचें पडटलें खंय लुकसाण, म्हणटात खाजगी बस चालक. पूण अशें जालें जाल्यार हातूंत सामान्य लोकांक जातले त्रास, थळावे म्हणटात. गोंयांतल्या कांय सुवातांनी 17 आनी 18 ऑगस्टाक कोसळूं येता उटंगराचो पावस. गोंयांत चडांत चड 29 जाल्यार उण्यांत उणें 24 डिग्री सेल्सियस अणभवपाक मेळटलें तापमान. हवामान खात्याचो अदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. ह्या जाग्यार आमी 40-50 वर्सां जालीं रावतात. कोण सरकार ता काय करता आमकां खबरच ना. आवय बापायन रानावानांनी भोंवन आमकां जगयले, आमी रानांतच जगले. पण भुरग्यांक तरी फुडार मेळचो. आमी भोगला ता भोग आमच्या भुरग्यांचे वाटेक येवचे न्हू. सरकारान मात आमचे कडेन लक्ष दिवचा. पेडणे म्हालांतल्या मालपे विरनोडा दोंगरार रावपी भटके जमातींतल्या एका कुटुंब मुखेल्याचे हे गाराणे. पळयात आमची स्पेशल स्टोरी. कशास आई भिजविसे डोळे, उजळ तुझे भाल, रात्रीच्या गर्भात उद्याचा असे उशकाल. 15 ऑगस्ट 2021ची सकाळ. पेडणे म्हाल्यांतल्या मालपे विरनोडेच्या भटक्यांच्या मळ्यार वानरमाऱ्यांच्या वस्तीत भितर सरल्याबरोबर अशें बरयिल्लो तक्तो लायिल्लो. स्पिकराचेर प्रेरणा दिवपी पदां वाजतालीं. 70 सुमार कुटुंबां आनी तांचे मदीं 25 सुमार भुरगीं. सगळ्यांच्या दोळ्यांत दुकां चकचकतालीं, पूण खोशयेचीं. कारण तांचे खोपींत वट्ट 40 वर्सां उपरांत पयलेच खेपे उजवाड आयिल्लो. भुरग्यांक बुकां, बॅगां मेळपाचीं आशिल्लीं. भारत 75वो स्वातंत्र्य दीस मनयता. गोंय 61वें मुक्तीवर्स मनयता. पूण फाटलीं 40 वर्सां जालीं वानरमारे नांवांचे मनीस मुळाव्या सुविधां बगर जगतात. हे आमच्या सरकाराक खबरच ना. जांकां आमी वानरमारे म्हणटात त्या मालपेच्या भुंयपुतांची व्यथा आयकुया तांच्याच तोंडांतल्यान. कितकी वर्सां तुमी हांगा रावता? तरी झाले 35-40-50 वर्षाच्या वर. बरं, आणि काय काम करतात तुम्ही? काम हे किरकोळ, कुठं काय, कोणचा वय करूची, कोणचा बेनूचा, काजी बेनूचे असे, कोणचे आंबे काढूचे, कोणचा माडांनी खत घालायचा. तर म्हाका सांगा, आयज नवचेतनान तुमकां हांगासर लायट, सोलर लायट दिली, कसा दिसता तुमकां? आता बरा दिसता. लायटी नाही, कालोखात आपल्या लाकडाचे उजेड करून आपले रावतं. इतकी वर्सां तुम्ही तशीच रावता? तसेच. मग लायट येयली का भुरग्यांनी काय खूप रातभर मजा केली असा काय दिसला काय तुमकां? तसं आता करतलेच ना ते हे पोराती केल्ल्याशिवाय रावची नाही. ते लायट एका कालोखात गपची एखाद्या जाग्यावर बसतात आणि ते आता लाईट कुठं काय चालणार असं दिसलं का ते खेळत असतात रात्रभर. समोरचा माणूस असा तो आमचो तो मालकच असो. आम्ही ह्या करून अजूनपर्यंत आम्ही दीस काढले, पण आम्ही अजून कोणाक हे आमचे गोंयचे लोक आहात तांकां कोणाकच दुखोवंक ना. आम्ही सगळे गाव फिरलो, लहानाचे मोठे झालो, पण अजून परत आम्ही कोणाकच हे करूंक ना. पूण आता अशी परिस्थिती येयली की आमची आधी भुरगीं आता फुडें तेंचा कसं काय जाय तसं आमकां चिंतूचो पडला. आणि ते आता आम्ही जसे दीस काढले, आमकां रानावानात आमचे आवय बापायन फिरून आमकां लहानाचे मोठे केले. पूण आम्ही पहिली पासून रानातच रवान केले, दीस काढले. पूण अजूनपर्यंत आमकां आम्ही भोगला तर भोगला, पूण सरकारान आता तरी आमचे लक्ष घालूचो आणि आमची लहान मोठी भुरगी तांकां फुडें काडूचो. इतकी सरकाराकडे हे आमची साहेब आले त्यांच्याकडसून विनंती करता आणि ते सरकाराकडे मागतो. इतके आता आम्ही जसे दीस काढले तसे आमची भुरग्यांक तरी दीस नका दाखवू असं सरकाराकडे मागतोय मी. आणि माझे 2 शब्द सोपयतोय मी. आपली भूक भागतात इतलेच खावपी ही प्रकृती. आपली भूक अर्द्याचेर दवरून
दारांत आयिल्ल्यांक आपल्यातले अर्दे जेवण दिवप हे आमचे संस्कार. नवचेतना युवा संघाचो अध्यक्ष कृष्णा पालयेकार सांगतालो. खरें म्हळ्यार ह्या उतरांतल्यानच नवचेतना युवा संघाचो हेत आनी काम करपाची पद्दत कळटा. 40 वर्सां अपेक्षीत उरिल्ल्या ह्या भटक्या खातीर तांणी मालप्या विर्नोड्या तांचे वस्तेंत क्लासरूम सुरू केलो, सोलर लायटीची सोय करून दिली आनी सूख स्वातंत्र्याचे दिकेन पयलें पावल घालपाचो यत्न केलो. अर्थातच तांकां सांगात दिलो ते पेडणेच्या सेवाभावी उद्देजक विराज हरमलकरान. आमचे देशप्रमुख कुटुंब फॅमिली आहा तेंचे खूब उपकार म्हणटा आनी तेंचे खूब आभार आहात तांकां की तेंच्यांनी हांगा तांकां ही जागा एक रावपाक दिल्या. तेणी जेणे करून तेंच्यांनी हांगा तेंचे झोपड्यो उबे केल्यो आनी हांगा वास्तव्य केलें. तर आमी हांगा येयल्या उपरांत चडशे गोश्टी आमकां कळ्ळे, तांकां पळय विचारले, येवन हांगा दखल घेतली, तेंच्या झोपड्यांनी वचून पळयलें. तर अशें आसा थंय लायट ना, कांय ना आनी शिक्षण तर नंतरच आहा आनी खूब काही सोय म्हणजे इवन तेंचे झोपडे आहा ते इतके अनसेफ आहा की अशें रात्रीचे सुद्दां अशें आमकां ते बाबडे कशे रावता हेचे एक्चुअली विचारूच आमी करूं शकना. कित्याक आमी थंय 5 मिनटां बसा शकना आफ्टर 7 नंतर, कारण इतको काळोख आसता थंय. कसली जिवाणी आनी जनावरां, वाघ जीव तेंचे सोडूनच घाला, पण इतर जनावरांचो इतको सुद्दां बारीक जनावरांचो सुद्दां भंय आहा आनी ल्हान ल्हान जी इतकी छोटी तेंची मुल्लां आसा तेका लागून आमी तांकां एक सोलर लायट हांगा बसोवन दिला, जेणे करून एका झोपडेन तेंच्या दोन बल्ब आनी एक टॉर्च आनी कितें ते चार्जिंग करूं शकता तांकां फाल्यां सकाळीं कोणी कितें दिलें जाल्यार. तर आनी एक शिक्षणा बद्दल तांकां एक आमी हांगा क्लासरूम करून दिल्लो आसा, सगळे बोर्ड हाडलेले आसा आनी तांकां बॅगां दिल्ली आहा. म्हाका दिसता 25-26 जाण ती भुरगीं आहा. आमी तेंचे चवकशी केल्या नंतर हे सांगलें, खूब वायट दिसलें आमकां. सो हांवें ठरयलें, कृष्णाक सांगलें की तांकां एक हेची आमी खूब मदत करया, जेणे करून ती बाकीची भुरगीं कोण वचना ती सुद्दां फाल्यां सकाळीं तांकां पळोवन वचूं शकता. आनी जे सर्व शिक्षण अभियाना कडेन काल कृष्णा वचून सुद्दां तांकां कळयलें की सगळी हांगा सोय केली आहे, तुमी फक्त एक कोणें धाडपाची तुमची टीचर आनी तांकां एक विकान एकदां नाल्यार 2दा एक वर सुमार बसून कितें शिक्षण दिवपाचें. कितकीशीच वर्सां हांगासर आयज वंचीत लोक असले ते खंय तरी आज हायलायट जातले. हांचो विशय जो आसा ही कोण तरी हाची दखल घेतलो, कारण नवचेतना हे एकटो सगळें काम करूं शकना. आमकां कितें शक्य आहा तितकें आमी बाब विराज हरमलकाराच्या सहकार्यान आमी तें शक्य करून दाखयल्लें आसा. आनी हेज्या फुडें वयताना हांव चड उलयना, पण ह्यान फुडें आमी वाटचाल करता आसतना आमी खंय तरी सगळे आमचे वाटण्यो जाल्यो, पण मनीसपणाच्यो वाटण्यो करपाक आमी खंयच वावरूंक जायना इतकेंच म्हणटा. आनी सोंपयता आसतना एकच कविता म्हणटा की मंदिर मस्जिद गिरिजा घर में बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को. हिंदू कहता मंदिर मेरा दाम रे, मुस्लिम कहता मक्का मेरा अल्लाह का ईमान रे. दोनों लड़ते रग रग लड़ते 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 खत्म हुए, दोनों ने न जाने क्या एक दूजे पर क्या जुल्म किए. किसका ये मकसद है किसकी चाल है ये जान लो, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को. गोवा 365 खातीर मालपे विर्नोडेच्यान संदीप कामुलकार. खाजगी बस चलोवपी बसी सोडपाचो वेळ पाळचे नात खंय. ते म्हणटात तांणी वेळ पाळ्ळो जाल्यार लुकसाण सोंसचें पडटलें. येरादारी विभाग बस ऑपरेटरा खातीर नेम लागू करतना दिसनात. हातूंत त्रास जाले जाल्यार ते सामान्य लोकांकच जातले, थळाव्यांचें म्हणणें. आमकां जुवारी नगरच्या क्षेत्रात येवपाचें ना. वेर्णा पोलीस स्टेशनाच्या क्षेत्रांतच आमकां दवरात. आमदारान सरपंचांक हे विशीं कळीत केलां, पूण ताणें थळाव्याक सांगूंक ना. वेर्णा पोलीस स्टेशन कुठ्ठाळेक लागीं आसा आनी जुवारी नगर बायलांक आनी जाणट्यां खातीर असुरक्षीत आसा. हांव काय म्हणिना, म्हाका कोणाचें पर्सनल काय ना. लोकांची सोय जावपाक जाय म्हणून एडजस्टमेंट केल्लो. इफ एट ऑल तुम्ही जर ग्रुप केलो, तुवें पणजे खंय दिल्या तर गाडी? हांवें गाडी पणजे दिवंक ना. तुवें कदंबा घातल्या की पणजे खंय घातल्या? ना म्हणटा टायम पणजे घातल्या. हांवें पणजे घालूंक ना. टायमींग तुवें म्हापशांत घातल्या. तूं समजना कितें सांगता. टायमींग पळय पणजे पासून आसा, पूण तुमी कितें करता पणजेच्यान बॅग येता. पणजेच्यान बॅग हय पणजेच्यान बॅग येतात ते. कोण पणजेच्यान बॅग येता? कोणाचे टायमींग पणजे आसा ते पणजे वयता रे. तुका सांगलेलें कळना? तुका सांगलेलें कळना. हांव कितें सांगता तें? म्हाका अरे बरें कळटा. पणजे सोडून घाल. म्हापशेच्यान मोरजेच्यान म्हापशा 4 गाडयो चलता दिसा. म्हाका सगळें कळटा. पणजे पोस्ट म्हणजे फिक्स परमीट आसलेले, फिक्स टायमींग आसलेले लोक आपल्या भितर ग्रुप करता आनी चलयता आनी 4 पेटी मारता. म्हाका सांग लोकांची गैरसोय जातली कशी जातली? परमीट कोणाक दी. पूण आमी कितें सांगला, एक्झिस्टिंग ऑपरेटरांक कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय. ते वाचला तुवें काय हे चोण्याकारांक भिकणाकारांक दितले? परमीट पयजे कितें दिला पळय, हे परमीट आमी फिक्स दिवंक ना. हे परमीट पयजे आमी दिला प्युअर घेवन एक्सपेरिमेंटल बेसिस दिला. बरोबर, पण आमी कितें करूंक जाय भीक मागो? तुजे एक्सपेरिमेंट चालू, आमी कितें करूं? भीक मागो?
काय चलता ती गाडी बंद आता दवरून म्हाका एक सांग, हांव तुका सांगता आता सजेशन तू दी आता सजेशन हांव तुका दिता. कितें दिवं? तुम्ही कितें करा, तुमचे पळय जितलो फिक्स टायमिंग आसा तो मारा मरे तुमच्या वेळार. कोणाचे ऑटोमॅटिक लोकांची गाडयेन एकटो दोग जाण नासतना गाडी चलोवंक पळय आता कितें आसा पळय डिझेलाक कोण पयशे दितलो पळय तू दिता पगार तशें उलोवं सोपटेक सांग डिझेलाक पयशे दिता. हो जो असिस्टंट डायरेक्टर आहा किलनकर हेणी हालींच 2-3 बसींक हांगासर परमिटां दिल्या. त्या प्रमाणे जेन्ना आमी अभ्यास केलो तेचेर आतां मोरजेच्यान पणजे जेन्ना म्हापश्यां जेन्ना परमीट दिता तेन्ना RTOच्या कायद्या प्रमाणे मेजर पार्ट पळय खंयच्या RTOच्या ज्युरिडिक्शनान पडटा तेणी परमीट दिवप आसता. आतां हेणी कितें केलां, मोरजेच्यान जी गाडी स्टार्ट जाता पणजे पुला पर्यंत 4 किलोमिटर कवर करता आनी पणजे शिवोलचो पूल आहा त्या पुला उपरांत म्हापश्यां पर्यंत 12 किलोमिटर कवर करता. तो 12 किलोमिटर हो मेजर पार्ट आहा पळय तो म्हापश्या ज्युरिडिक्शनान येता. म्हापश्या एडिटीन परमीट दिल्ले आमी समजोंक शकताले, ते हेणी बेकायदेशीर परमीट दिला. कितें म्हणून की खंयच्याय कदंबाक लोकांनी मागोवंक, आमदारान मागोवंक, कोणी मागोवंक आमकां प्रॉब्लम ना काय, पूण जर परमीट न्ही कदंबा जर मागली जाल्यार आमी जे त्या रुटार धंदो करता ऑपरेटर पळय ज्या एक्झिस्टींग त्या ऑपरेटरांची एक मिटींग दवरची आनी तेंचे टायमींग बी व्हेरीफाय करचे आनी बरे भाशेन कितें आहा तें सॉल्व करून तुमी 10 कदंबा घातल्या म्हाका कांय प्रॉब्लम ना, पूण आमचे विशय आमकांय कॉन्फिडन्सान घेवन त्यो घालच्यो अशें म्हणून आमी एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आहा. ते तेणी कन्सिडर करूंक ना. म्हाका खबर ना ते तेणी चण्याकाराक इकले काय भिकणाकाराक इकले पळय त्या पयर जेन्ना तेणी सांगलें म्हाका की सोपतेन बस घालपाक लायल्या म्हणून, पण तो आमदार सांगता आनी आमदाराच्या हातींतले बावले जाल्या काय म्हणून हांगासर प्रश्न पडटा. हे RTO ऑफिसर हांकां कायदो लागना. आतां आमी ताका दाखोवन दिलें ज्युरिडिक्शन तुका लागना तेन्ना हेचें स्पश्टीकरण दी, तर तो तेजे कडेन उत्तर काय ना पळय, तो तातूर मातूर उत्तरां दिता, हेवटेन तेवटेन घुवडयता. असले उपयोग ना. शेवटी फेस कोण करता, आमी करता. त्या कदंबाचे ड्रायव्हर कोणा वांगडा झगडी मारता, आमच्या वांगडा मारता. रेसी कोणा वांगडा मारता, आमच्या वांगडा मारता. फाल्यां जर कितें रस्त्यार तर घडलें हो आपलेचेर घेतलो, घेवचो ना. कोणाक गाडी लागली कितें लागली जाल्यार. म्हणून अशा रितीन हे RTO अधिकारी पळय आहा पळय हे मुजोर रितीन राजकारण्याच्या हातींतले बावले जाल्या आनी अशा प्रकारे हे आतां सर्रासपणे जे एक्झिस्टींग ऑपरेटर आहा तेंच्या पोटार पांय दवरपाचो हांगा हेंचो प्रयत्न चल्लो. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरो महाले. कुठ्ठाळेचे आमदार एलिना साल्डाणान कुठ्ठाळी पंचायत जुवारीनगर पुलीस स्टेशनाच्या कार्यक्षेत्रात हाडपाचे यत्न चलयल्यात. थळाव्या बरोबर पंचांनी तीड गुक्तायल्या. तांणी उपजिल्लोधिकारी दत्तराज गांवसाक निवेदन भेटोवन ते विशीं चिंता उक्तायली. आमकां जुवारी नगरच्या क्षेत्रात येवपाचें ना. वेर्णा पोलीस स्टेशनाच्या क्षेत्रांतच आमकां दवरात. आमदारान सरपंचाक हे विशीं कळीत केला, पूण ताणें थळाव्याक सांगूंक ना. वेर्णा पोलीस स्टेशन कुठ्ठाळेक लागीं आसा आनी जुवारी नगर बायलांक आनी जाणट्यां खातीर असुरक्षीत आसा. आनी आयज आमी येयल्या फॉर अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रिजन आनी दॅट इज बिकॉज आमची विलेज जी आहा ऑल दीस वायल वी वर इन वेर्ना पुलीस स्टेशन ज्युरिस्डिक्शन ती आतां काडून आमकां जुवारी नगरान घालताय. So what we have decided is that we have got around 780 signatures from the villagers who are opposing this, and we have decided to forward all these our applications to the concerned department in the government, including the Home Minister. The reason why people are opposing is for the last so many years Ami always in Verna under Verna police station ahlale. Suddenly they have decided to shift us without informing the people, and the people are not very happy. And it is not only Kortali village that is against it. The villagers from Kansauli, Arosi, Velsampale, all these people have actually opposed this move, and they have even gone to the extent of having a Gram Sabha, and the people have given a resolution saying that they don't want. पण आमगेर कितें जालां कुट्टाळे पंचायतीन आमगे सरपंचीन कांय एक्शन घेयलो ना, सो दॅट इज द रिजन वाय वी आर फोर्स्ड एज विलेजर्स टू कम आउट एंड से दॅट वी डोंट वांट दिस. की हें कितें कोत्ता तें लोकांक इन्सान करपा जाय. आमकां जुवारी नगर पुलीस स्टेशना अंडर वचपा नाका. आमी चीफ मिनिस्टराकूय दितले, कन्सर्न डिपार्टमेंटा सगळ्यांक दितले, चीफ सेक्रेटरी, पंचायत मिनिस्टर, BDO आनी होम सेक्रेटरी. सकाळी सरपंच मेळ्ळो, स्पेशल सरपंच मेळ्ळो वचून सकाळी सरपंचाक विचारलें तुवें आमकां म्हणलें कित्याक सांगो ना. तें म्हणपाक आपणाकूय खबर ना. आमी तुका खबर ना. तुका म्हणलें डेप्युटी सरपंच ऑफ गेलोसी तुका 1 म्हयनो पयलो तुका फोन करून सांगलोलें ज्युरिडिक्शन चेंज जाता म्हणून. तूं तें मनार घेवना. तें म्हाका सांगता आपणा हूंय ऑफिशियली कांय येवना. आमी ऑफिशियली येवना तें येवना, पूण तूं सम रिलायबल सोर्सीस तुका तेन्ना कळ्ळें तेन्ना तुवें एटलिस्ट आमकां तरी सांगपा जाय आसलें दुसरी मेंबरांक कित्याक वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ पंचायत बॉडी. सो तुका जायना जाल्यार आमी कितें तरी घेता आसलें उपाय. आमकां सिन्स आमगे 1-2-3 दीस जाले पयलीं कळ्ळें
तेन्ना आमी सडनली विलेजीर सांगूल मारलो, बोवाळ केलो, कितें तरी करया म्हणून. आनी आमी गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरो महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. म्हयन्या भितर पणजे स्मार्ट सिटी नव्या स्ट्रीट लायटींनी चकचकतना पळोवपाक मेळटली. ऑक्टोबरा मेरेन पणजेचे जायते विशय जाग्यार पडिल्ले दिश्टी पडटले. पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगले. रहिवासी इमारतीत रावतल्यांचो पार्किंगेचो विशय लेगीत महानगरपालिकेन सोडोवपाचें थारायलां. कामरा भाटांतल्या हुंवार पेडेस्तांच्या स्थलांतराचो विशय सोमारा जाल्ले बसकेत चर्चेक आयलो. पणजी महानगरपालिकेची आमसभा सोमारा जाली. बसकेक कांय म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा जाली. पणजी महानगरपालिका क्षेत्रांतल्या ड्रेनेज नेटवर्काचें जी-सुडाक सर्वसमावेशक मॅपिंग करपाचो प्रस्ताव हे बसकेत मांडलो. जे रहिवासी इमारतीत रावतात पूण पार्किंग करपाक मेळना अशा पणजेच्या रहिवाशांचो पार्किंगेचो विशय पणजी महानगरपालिका सोडयतली. कामरा भाटांत दर वर्सा हुंवार येता. तांचे थंयच्यान स्थलांतर करचें पडटलें. ते नदरेन सर्वे करपाचो निर्णय बसकेत घेतलो. महापौर रोहित मोन्सेरातान ही माहिती दिली. One is the proposal for GSODA to do a comprehensive mapping of our drainage network, which we feel is very important. Our city floods all the time. So now until we find a permanent solution to this is just going to keep happening. So we are hoping that once this proposal goes through and they give us a comprehensive plan, then we can approach different departments to ask for funding to finally rectify the issue. That is one. Another one is now people had an issue about parking also. Especially the residents of Panjim who live in old buildings who do not have a parking for themselves. So we are going to allot them one parking per house number. Okay, not to if it's a rental and all, we are not giving that person. Or if it's a shopkeeper, we are not going to do that. Only the people who are living in Panjim who don't have parking for themselves. That we have decided. So one person from CCP side, one person from the agency side will go around, do a survey, and then we will sit down again and give out the passes. Another thing that we've decided to take up is the Kamrabat issue. Now CCP has around some 16,000 square meters or 24,000 square meters of land, which is heavily encroached on also now. But there was a proposal earlier to rehabilitate all of those people. So now Kamrabat also is an area that is perennially flooding. So now we are hoping, now these people live in not the best of conditions. So we would hope in shanties. So we would basically want to improve their living standards. So we've just put this point forward to basically appoint a consultant who will basically do a survey of the entire area, draw up a plan for us, and then we will look for funding. Under Smart City, I think in another 1 month, say, the whole city is going to get new street lights. Okay, so that every pole will be replaced. So now that is also going to happen. Under the Smart City project, see, now the government, we have to issue work orders. Now within 1 month, say September, October, every single project, all the work orders have to be issued. There's nothing about it. It has to be done. So within September, you'll see a lot of the work starting. Okay, so everything, we apologize also for the delays in all of the work, but you will see results within a short amount of time. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो गोंयकारांक फुकट उदक दिवपाचें आश्वासन हो एक दुसरो जुमला आम आदमी पार्टीन आरोप केला. मुख्यमंत्री दिल्लीचो मॉडेल फॉलो करपाक सोदता. गोंयांत उदकाचो उणाव आशिल्ल्यान फुकट उदक दिवप शक्यच ना. ताका लागून हें आश्वासन वेंचणुकेचेर दोळो दवरून दिलां. आम आदमी पार्टीचो थेट आरोप. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान 75व्या स्वातंत्र्य दिसाच्या भाशणात सप्टेंबर म्हयन्यात 16,000 लिटर उदक गोंयकारांक फुकट दिवपाचें आश्वासन दिलां. फुकट उदक हो बीजेपीचो आनीक एक युटर्न. आपण मुख्यमंत्र्याचेर फारपेट केलो. आपाचें काम पळोवन मुख्यमंत्री लोकांक लुटचें सोडून लोकांची सेवा करूंक पावलो. आम आदमी पार्टीन उपहास केला. मुखेलमंत्री सुद्दां आम आदमी पार्टी मॉडेल ऑफ गव्हर्नन्स जो आसा किंवा अरविंद केजरीवाल मॉडेल ऑफ गव्हर्नन्स आमी जो उलयता ताजे वाटचालेर सारको येवपाक लागलो. जे वाक्य निलेश काब्रान सांगिल्लें की आमी आपलो सरकार बीजेपीचो सरकार फुकट गोंयच्या जनतेक कांयच दिवचो ना म्हणून, जे अहंकारान ताणें सांगिल्लें, जो एरोगन्स ताणें दाखयल्लो की गोंयच्या जनतेक आमी फुकट कांयच दिवचें ना, काल हो यू टर्न जो मुखेलमंत्रीन केलो ताका खंय तरी दिसून आयलें. नक्कीच खात्री आसा आमकां की आम आदमी जो वावर करता ह्या सरकाराक आनी खास करून बीजेपीच्या सरकाराक गोंयचे जनतेक फक्त लुटपाक खबर आशिल्लें. फक्त हो ना तो ना कसले टॅक्स माथ्यार लावप ह्या सरकार फक्त तितलेंच खबर आशिल्लें. आनी काल तांकां कळून आयलें की गोंयच्या जनतेक सुद्दां कितें दिवप आसता म्हणून.
तेन्ना खंय तरी एका वटेन बरें दिसलें मुखेलमंत्रीनी घोशणा केली ती, पण त्याच बरोबर गोंयच्या जनतेकूय खबर आसा की ह्या मुखेलमंत्रीक आनी BJPक जुमला करपाची खूब संवय आसा. तेन्ना तो खरो जो आश्वासन दिता तो पाळटलो ताजेर खूब दबाव आसा. प्रत्येक गांवांतल्यान एक ना एकदां तरी उदकाचेर उदक मेळना म्हणून मोर्चा व्हरतात. आतां ह्यो ज्यो गजाली आसात म्हाका दिसता तेणी आजून मॉडेलिटी ठरोवना. एक घोशणा आसा, पूण ती मॉडेलिटी ठरयता आसतना जे कितें गोंयांत तीव्र उदकाची टंचाई आसा, लोकांक जे शुद्ध उदक जाय, लोकांक बरें उदक जाय, ते दिवपा खातीर ह्या सरकारान कितें काम केलां, कितें प्रयोजन केलां हें तेणी लोकांक सांगपाची अत्यंत गरज आसा. 4 वर्सां जावन गेली BJP सरकार गोंयान आसा आनी आतां अवघ्या 5-6 म्हयन्याचेर इलेक्शन जेन्ना लागीं पावलां तेन्ना प्रमोद सावंताक हें 16,000 लिटर उदक दिवपाचें गाजर लोकांक कित्याक दाखोवचें पडलें? तुमकां जर खरेंच गोंयकारांची काळजी आशिल्ली जाल्यार तुमी 16,000 लिटर उदक जेन्ना 4 वर्सां 4.5 वर्सां पयलीं तुमचें सरकार स्थापन जालें तेन्ना दिवपा जाय आशिल्लें. आतां पुराय गोंयाक सगळ्या गोंयकारांक समजलां की आम आदमी पार्टीत आसा जी गोंयकारांचे प्रश्न घेवपाक लागल्या. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. स्वातंत्र्य दिसा निमतान गोवा रोड रनर्स रायडर्स आणि फिट स्वेगर्स गोवा हांणी 75 किलोमिटरांची रन घडोवन हाडली. गोंयांत अशे तरेचें आयोजन पयलेच खेपे जालें. रात्री 12:30 सुरू जाल्ली रन 15 ऑगस्टाक सकाळी 10:30 मेरेन चल्ली. धांवप पणजेच्यान सुरू जाल्लें. सर्ते सुमार 20 धांवपटू वांटेकार जाल्ले. सुनील जडेजा, सगुण गावडे, दामोदर वेल्लेकार, योगेश महाले आनी प्रमोद दिवगी हांणी 10 वरांत 75 किलोमीटर धांव पुराय केली. आशुतोष नायक, नरसिंग नागवेकर, व्यंकटेश साताड्डेकर आनी अशोक मगेरी हांणी 50 किलोमीटर धांव पूर्ण केली. सुयोग गुरव फोंडा ते पणजे मेरेन 42 किलोमीटर एकलोच धांवलो. I have started this run at 12:30 at Divza Circle and it was proceeded towards Old Goa, then Dongri, Neura and Pilar, Agasaim and back to the same route again to the Divza Circle and then we again went to the another route by Penadi Francis, Salvador de Mon, Torda and again back to Panjim and we third loop was over here towards Miramar and we finished over here. At 10:30 we have finished this 75 kilometers. To mark what you have been taken organize this run? Yeah, we have organized this run because first of all I would like to say that we belongs to Fitzwaggers group. Goa is one of the biggest group in Goa and secondly Goa Road Runners. So combinedly we have organized this run on the occasion of 75th Independence Day. Yeah, on that occasion we have organized this run and we would like to dedicate this run especially for the COVID warriors and Independence Day. So 75th Independence Day, so 75 kilometer run. Yeah, that's one. Okay, so how many people were participated in this run? Altogether total around 20 people. So out of them around 7 to 8 people we have completed 75 kilometers and rest of us have done 50 kilometers and 21 kilometers respectively. Bureau report Goa 365. गोंयांतल्या कांय सुवातांनी 17 आनी 18 ऑगस्टाक उटंगाराचो पावस कोसळूं येता. गोंयांत हे मजगती चडांत चड 29 जाल्यार उण्यांत उणें 24 डिग्री सेल्सियस तापमान अणभवपाक मेळटलें. हवामान खात्याचो हो अदमास. आणि गोवा 365च्यो आमच्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोनाच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.